मडगावचे दिंडी महोत्सवाक बुधवारा सावन सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें। मडगावचे श्री हरिमंदिर देवस्थानान महोत्सवाचें आयोजन केलां। हो महोत्सव 27 नोव्हेंबर मेरेन चलतलो। जाहीर करता की दिंडी सुरुवात जाली। ही दिंडी अशीच नेटान चालू रावनी। आयज देवाची दिंडी आसा जी 26 तारखेक जिचो समारोप गोंयच्या सगळ्या लोकांचे बरें जातकूच जातलो आनी ती दिंडी आमी चालू केल्ली आसा। ती दिंडी लोकांचे सगळ्यांक सारकें कल्याण जाय ह्या शिवाय थांबची ना हाजी ग्वाही दिता। मी 4 वर्सां थांबयता। देव बरें। 4 पैकी 3 भांगरा पदकां जोडून गोंयांत नॅशनल स्कूल गेम्स गाजयली। बेसबॉलांत चले आनी चलयांनी भांगरा पदकां जोडलीं जाल्यार टग ऑफ वॉरांत चली आनी वस्तादपण जोडलें। 4 दिवसीय सर्ती फोंड्या खेळा संकुल आनी जीएमई ग्राउंडार चलताल्यो। गव्हर्मेंट जॉबा भितर रिजर्वेशन आसता स्पोर्ट्साक। आतां रिसेंटली काल पयर पोलिसेची एडवर्टायज येयल्या। ह्या एडवर्टायजा भितर गोंयचे बेसबॉल गेमीक रिजर्वेशन ना अशें म्हणून आमकां तें नोट जालां। आमी हें रिप्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सीएमा कडेन दिवपाचें आसात आनी हो जो रिक्रुटमेंट एडवर्टायज येयला त्या एडवर्टायजान बाकी गेमी बरोबर बेसबॉलाकूय इन्क्लुजन आसचें सो दॅट बेसबॉला लागून दीस रात काबार करून जे भुरगे खेळ्ळे आनी गोंयचें नांव केलें ह्या भुरग्यांक पुलिशें रिक्रुटमेंट सोयीस्कर जावचो। जिद्द आसली की आमी हे फावटी गोल्ड हाडटलेच म्हणून। कित्याक गेले फावटी म्हजे भुरगे जे आहा पळय ते गर्ल्सां पळय आसात ते सिल्वर मेडलिस्ट आशिल्ली आनी बॉयज ब्रॉन्झ मेडलिस्ट आशिल्ले। 3 गोल्ड आनी 1 ब्रॉन्झ म्हळ्यार 4 खेळां पैकी 3 खेळांनी आमी नंबर 1 आनी टग ऑफ वॉर बॉयजां भितर आमी 3ऱ्या सुवातीचेर अशा पद्दतीचो विक्रम पराक्रम आमच्या भुरग्यांनी केल्लो आसा। आमी दोनी टिमीचे बॉयज आनी गर्ल्स टग ऑफ वॉर आनी बेसबॉल हांची तोखणाय करतात। मडगांवां हालींच 13वी ज्युनियर आनी सिनियर राष्ट्रीय स्क्वे मार्शल आर्ट सर्त जाली। सर्तींत गोंयच्या खेळगड्यांनी बऱ्यापैकी कामगिरी केली।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.